उभी राहूया. Bukti berbintukan wartau sumia Dinwashi kalsa उपकार मानता जिये तामच्या तुझ्या विचितिया सुम्या किते पाठी आम्ही दी मुखान तुझ्या सुम्या आंकाने तुस्लाय रकलाय सेवे तुझ्या kalsambunan angka tuwe wotelai Gopal Krista Jisuja Bukti nur pintu kana wartau sumia Dinwashi kalsa upkar manta Jiye tamcha tuja vichitiya sumia Kite पाठी आम्ही ती. पवित्र नदीच्या नावान मेसाचे बलिदान प्रारंभ करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. तुमच्या सोबे आसो. जेजू बाळकांतय मगाच्या भावन आनी भयणीनो जेजू बाळकाक मान करूंक जेजू बाळकान आमचे वयर वतुल्ल्या सर्व कुरपे देण्यांक अर्गां दिवंक ह्या पवित्र मेसाच्या बलिदानांत आमी सांगत आयल्या. हाच्या वांजेलांत आमी पळयता हेरोद राय जेजूक पळोवंक आशेतलो. केवल पळोवंक आशिल्ल्यान ताच्या जिवितांत कसलीय बदलावन घडोवंक ना. परतवणी जावं बरेंपण ताच्या जिवितांत जावंक ना. पूण आज आमकां जेजू ताका सोदूंक आपयता. ताच्या सांगाता रावूंक ताची सोदना करूंक ताचो अनुभव सोडून नव्या जिविताक आपोवन दिता आसतना ती सुकृपा ह्या पवित्र मेसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. थोडो वेळ मौन रावन सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया. सांगाता म्हणे हांव पातकी देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो जुन्या संस्था मनांत चिंतून मनांत सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. पसत बगेन सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या तिरस्कारात विनंती करात. प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्याका कुक सोम्याका कुक क्रिस्ताका कुक क्रिस्ताका कुक सोम्याका कुक सोम्याका कुक. प्रार्थुयें. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नामाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुमी आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची घटसाण साकून दादोशी जावं आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरांत ताणें बसयलेले ह्या संतोशाची संपन्न भरती सोडूंक आमकां पावय म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कुरुदेव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
चेतन रासवट सलयता ससनाच्या ससना. आमेन. हागाय प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. दारियस रायाच्या दुसऱ्या वर्सा 6 म्हयन्याच्या पयल्या दिसा हागाय प्रवादी उदेशी शेआलतेलेच्या पुता जेरुजलेमाक जुदाच्या राजपालाक आनी जेहोजातकाच्या पुता प्रधान याजकाक जोशवाक सरेस्वराचें उतर पावलें. दलबाराचो सरेस्वर अशें म्हणटा, हो लोक सांगता सरेस्वराचें मंदीर नव्यान बांदूंक आजून वेळ पावूंक ना. तेन्ना हागाय प्रवादी उदेशी सरेस्वराचें उतर पावलें. मंदीर पाड पडलेलें आसता तुमी सुंदर घरांनी रावचो वेळ हो गाय. तर आतां दळबाराचो सरेस्वर अशें म्हणटा, तुमकां कितें घडता त्या विशीं चिंतून पळया. तुमी भरपूर ओंपतात पूण पोवतोडेंच लोंबतात. तुमी जेवतात पूण तुमचें पोट केदींच बरना. तुमी पियेतात पूण दादोशी जायनात. तुमी न्हेसतात पांगुरतात पूण तुमकां ऊब करी मेळना. आनी जो वावराडी कांय इल्लें जोडता तें तो पिंजलेल्या पोत्यांत घालचे खातीर जोडता. दळबारांचो सरेस्वर अशें म्हणटा, तुमकां कितें घडता त्या विशीं चिंतून पळया. दोंगराचेर वसा, रुखाड हाडा आनी मंदीर नव्यान बांदा. तेन्ना ते तुमकां मानवतले आनी थंय म्हाका महिमा मेळटली, उलयता तो सरेस्वर. देवाचें उतर हें. देवाची उडुपकार. आपल्या लोकांतय सोमी संतोस्ता. आपल्या लोकात सोमी संतोस्ता. सर्वेस्पराक एक नवे गीत गाया. भक्तांचे सभेन ताची होगळी गाजया. इस्राएल आपल्या रसनारातय उल्हासू. सियोनांत असलेल्या आपल्या राजातय संतोषू. आपल्या लोकातय सोमी संतोस्ता. नासकेळ करून ताच्या नावाची स्तुती करू. वियोल विण्यार संगीत करू. सर्वेस्पोर आपल्या लोकांतय संतोष पावता. दुबळ्या धाकट्यांचे तो तारण करता. आपल्या लोकात सोमी संतोस्ता. भक्त आपणाक लायतल्या जैता पासून संतोष पावू. मांद्रे न्हिदून आसतनाय उल्हासाचे उद्गार जोडू. आपल्या देवाची वाकणी जिबेर आसो. तांच्या भक्तांक ही महिमा आनी वोडवी. आपल्या लोकात सोमी संतोस्ता. आपल्या लोकात सोमी संतोस्ता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. हांव स्वाट, हांव सत आनी हांव जिवीत म्हणटा सोमी. मुझे मारिफात गेल्या शिवाय
कोणाच्या न्यू बापाशी वसूंक जायना. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस पावर तुमचे सोफे आसूं चालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवर्त महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी घडिल्ल्या सरसंगतीची खबर हेरोद उपारायेच्या कानांत पडली. तेन्ना ताका ताचे विशांत कितें चिंतचें म्हूण कळ्ळें ना. कारण थोडे जण सुवांक जिवंत उठयला म्हणटाले. हेर थोडे एलिया दिश्टीक पडला आनी थोडे पुर्विल्ल्या प्रवादे मदलो एकलो जिवंत जाला म्हणटाले. पूण हेरोद म्हणालो, जो आमचे शेज हांवेंच कापयल्ले, तर वो कोण जायत? हाचे विशयान कितें सकड हांव आयकतां. देखून जेजूक खुद्द पळोवंक तो आशेतालो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू बाळका थंय मगाच्या भावन आनी भयणीनो, आयज सुवांजेल जेजूक पळोवंक न्हय, जेजूक सोदूंक आपोवणें दिता. लुका सुवांजेल आमी वाचलो. लुका 6 अध्याय 8 अध्याय म्हणसर जेजून केल्ली जायतीं अजापां आमकां वाचूंक मेळटात. जावं पुरो दादल्यांक स्त्रियांक तो बरें करीत गेलो. 7व्या अध्यायांत शतपतीचो साकोर बरो जाता. जेजू विधवेच्या पुताक जिवंत उठयता. 8व्या अध्यायाच्या क्रेक जायराच्या जुवेक तो जिवंत उठयता. रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक गूण करता. अशें बरें करीत तो गेलो आनी ताचें नांव सगळ्या गलिलियांत गाजलें. आज वाचुल्लो अध्याय 9वो अध्याय 7 अध्याया पर्यंत थंयसर अजापां आसात. आज तावन एक 9व्या अध्यायांत एक नवो अध्याय प्रारंभ जाता. हांगा तावन जेजू जेरुसलेमाची पैन प्रारंभ करता आनी सुरवेर 12 जाणांक तो मिसावांक धाडटा. तांकां गूण करची, पिडाशिडा गूण करची, देवसार दावंडावनची पदवी दिता. अशें सुरवेर एकलो आसलो, एकल्याचें मिसांव चलतालें. पूण हांगासर जेजू उपरांत 12 जाणांचें, जेजू सांगता 12 जाणांचें मिसांव मुखार जाता. म्हळ्यार हें मिसांव दोडतें जाता. 12 चॅनलां मुखांतर जेजूची सुवार्ता, जेजूची शिकवण प्रसार जाता. अशें ही खबर सगळ्या गलिलियांत गाजता. आनी आज आमी पळयता ही खबर हेरोदाक येवन पावता. हेरोद उपारायेच्या कानांत पडटा. जुवांच्या जाग्यार जेजू अधिकारान पदवेन असर करता आसतना हांगासर हेरोदू भियेता. कित्याक लोकूच म्हणटालो जुवांव जिवंत उठला. हेर थोडे म्हणटाले एलियाक दिश्टीक पडला. जेजू विशांतली खबर ताका घुसपड गोंदोळान संपडायता आनी ह्या वांजेलाची अकरेची उतरां जेजूक तो पळोवंक आशेतालो. जेजूक हेरोद पळोवंक आशेतालो. ताची आशा जेजूक पळोवंक मात्र, जेजूक समजूंक वा जेजूची सोदना करूंक न्हय. पळोवचें आनी समजोवचें आनी सोदचें ह्या मदें, ह्या दोनी शब्दां मदें जायतो व्यत्यास आसा. रस्त्यार अवघडांत घडटा आसतना जायतो लोक थंयसर रास पडतात. तांचो इरादो कुमो करचो न्हय, कितें घडटा तें पळोवंक. जायते फावटी जायतो लोक रास पडटा, थोड्या वेळान नापय जाता. एकलो दोग थंयसर कुमकेक आदार दितात. तांचो एर आनी एक द्रश्टांत दिवचें धर. रजे दिसांनी आमी गांव पळोवंक आमी येता. खंयचो हे जागो पळोवंक येता. आमचो इरादो एकच जागो पळोवन थोडो वेळ रिलॅक्स करून पाटी येवंक. इस्कॉल कॉलेजांनी इस्कॉलांत आमी कॉलेजींनी पळयता. तांकांय पिकनिकां आसतात, थोड्यांक स्टडी टूर आसतात, थोड्यांक रिलॅक्स टूर आसतात.
एका दुनान 1-2 दीस एका जाग्याक तो जागो पळोवन थोडो वेळ सुशेग घेवन परत फाटी येवंक आनी थोड्या जाग्यांनी आमी थोडे फावटी पयसिल्या जाग्याक वेता सोदनां करूंक समजून घेवंक त्या जाग्याचो म्हत्व समजून घेवंक आनी परत फाटीं आयल्या उपरांत भुरगीं प्रबंध मंडन करतात. अशें सोदचें आनी पळोवचें ह्या मदें जायतो व्यत्यास आसा. वांजेलांत दोनी रितीचीं गणितां आमकां पळोवंक मेळटात. थोडे पळोवंक आयले आनी थोडे सोदूंक आयले. माथेवाच्या दुसऱ्या अध्यायांत उदेंतीचे ज्योतीश केवल पळोवंक न्ही, जेजूची सोदनां तांणी केली. जेजूक ते भेटले, नमास्कार केलो, कानी कारपंत फाटीं गेले. जुआंच्या 6व्या अध्यायांत आमी पळयता लोकूस दोनीर सोडलो आनी जेजूक सोदीत कफेर्नावाक आयलो. जेजूक तो पळोवंक आयिल्लो न्ही, बगार जेजूक तो सोदून आयिल्लो. लुकाच्या 5व्या अध्यायांत आमी पळयता जेजू विशांतली कोबार आनीकय चड विस्तारून गेली. ताची शिकोवण आयकुच्या खातीर लोक आयलो, पळोवच्या खातीर न्ही. बरें जावच्याक लोक आयिल्लो, लोक हरिहरिणी आयिल्लो म्हणटा लुकाचो 5वो अध्याय. जेजून सांगलेली ती उतरां सोदा तुमकां मेळटलें, पळया तुमकां मेळटलें म्हण सांगोंक ना. थोडे जण वा थोडो लोक जेजूक पळोवच्याक मात्र आयिल्लो. तांकां एक करितीची क्युरियोसिटी, एक अत्रेक आशा जेजूक पळोवची आसली. जुआंच्या 12व्या अध्यायांत आमी पळयता थोडे बेसायदा गांवचे पिलिप लागीं येवन ताणें विचारलें आमकां जेजूक पळोवंक जाय. पिलिपान आंद्रेक कळयलें आनी दोगांयनी वचून जेजूक सांगलें. जेजून आपल्या कश्ट मरणाची तांकां शिकोवण दिली आनी त्या वेळार चिंतलें ही शिकोवण आमकां सरी जाल्ली न्ही. थोडो वेळ रावले, फाटीं आयले. थोड्यांनी जेजूक खावंक जेवंक दिता म्हणून जेजूचो पाटलाव केलो. केदाळां दिलें, तेजो म्हणसर ते रावले. केदाळां जेजू खाण जेवण दिवंक ना. त्या वेळार तांचें मिसांव सोंपलें, ते घरा फाटीं गेले. हांगासर ह्या सर गणितान आमी पळयता जेजूक पळोवंक आयिल्ल्या थंय कांयच अजापां घडोवंक नात. पूण कोण जेजूक सोदून आयलो तांच्या जिवितांत जायतीं अजापां घडलीं. दुसरें जावन पळोवची आशा अत्रेग ती तात्कालीक, थोड्या वेळाक मात्र पळयल्ले सकट फाटीं गेले. सोदसो अत्रेक सोदची उर्बा ती उणी जायना. सोदनेचो वावर तो निरंतर, तो थोड्या दिसाचो मात्र न्ही, ताका अंत्य ना. फळ मेळासर आमी सोदता आनी अंतू आमकां सल्वनी ना. आमी निरंतर मेळटा म्हणसर आमची सोदनां करता. पळोवचो व्यक्ती निर्धार घेना. आज जाल्यार जालें, फाल्यां जाल्यार जालें, ताका तितलो आमसोर ना. आज जायस म्हणना. हेरोद जेजूक पळोवंक आशिल्लो पूण ताणें खंयचोय दीस जेजूक पळोवंक निर्धार घेवंक ना. पूण निमाणे तो जेजू मुखार वेता. सोंसो व्यक्ती निर्धार घेता, फावो तो वेळ नेमियरता. सोंसो व्यक्ती वायट घडटना घडिल्ल्या संगतीचेर दूख पावून जिणेंत बदलावान जोडूंक प्रयत्न करता वा जिणेंत परिवर्तन जावंक आशेता. पळोवचो व्यक्ती वायट घडटना ताचो दुखीतावन वा ताची दूख पावोवंक वा फाटी येवंक, दूख वळखून घेवंक केदेंच तो मुखार सरना. हेरोदीन जुआंव बावतेस्ताक तो नितीवंत मनीस म्हूण कळीत आसुनूय दाक्षिणेक पडून ताणें जिवीशी मारयलो. हेरोदीक कोशेडाची कांतवणी दोसताली. जिणी बदलूंक तो तयार जाल्लो तर खंडीत जावन तो सांत जातो. पूण जिणी बदलूंक ताणें खंयचेंच मुखेलपण घेतिल्लें ना. जेजूक सोदूंक जावं ताणें ताच्या जिवितांत प्रयत्न करूंक ना. जेजूक पळोवंक जाय म्हणली आशा मात्र ताचे थंय आसली. सूख कर्ण कोशेट कांतयतना गळय करिनासतना कोण कुमसाराचो सक्रामेंत घेता ताका काकुळत लाभता. देव ताका बांदपासतावन सुटका लाभयता. पूण हें भाग हेरोद रायाक मेळ्ळें ना. आनी एक जावन चवथें जावन पळोवचो व्यक्ती अडकळ्यो फुड करूंक तो तयार जायना, तो फाटीं सरता. पूण सोंसो व्यक्ती खंयच्योय जिवितांत येवच्यो त्यो अडकळी फुड करूंक तो तयार जाता. पवित्र पुस्तकांत थोडीं गणितां आसात. कानाकान स्त्रियेचें गणीत, कुर्डो बार्तिमेव, रक्तस्रावाची स्त्री, ही गणितां तांकां जायत्यो अडकळ्यो जेजू सरशीं पावोवंक जायत्यो अडकळ्यो आसल्यो तरी एक अडकळ्यो तांणी फुड केल्यो आनी बरें जावन
ते पाटी गेले आनी जेजून सांगलेली ती उतरां तुमच्या भावार्थान तुमी बरे जाल्यात, तुमच्या भावार्थान तुमी बरे जाल्यात. जेजूक पळोवंक आशिल्ल्या हेरोदेक जेजूक पळोवचो अवकाश केदाळा लाभलो. आयचो वांजेल अध्याय 9 आमी वाचलो. अध्याय 20 आनी 3 ह्या वांजेलाच्या 11 जेजूक पळोवचें भाग ताका लाभता. तो पळोवंक येवना. जेजू कुस्सो निमाणे घडये ताचे मुखार हाडटात. लोकांचो 20 आनी 3 अध्याय हांगासर आमकां वाचूंक मेळटा. जेजूक पळोवन हेरोदेक भोव चड संतोश जालो. ताचे विशीं जायतें आयकलें देखून जायतो काळ तावन तो ताका पळोवंक आशेतलो. एक असर्यान तरी पळोवच्या बरोवशान तो आसलो. जेजूक ताणें साबार रितींनी सवाल केलें तरी खंयच्याय सवालाक जेजून जाप दिली ना. ताका पळोवच्या आशेक निमाणें ताका पळोवंक अवकाश लाभलो तर ताच्या जिवितांत कसलोच फळ ताका लाभलो ना. ताच्या जिवितांत हेरोदाच्या जिवितांत कसलेंच हाजापां जेजून केल्लीं नात. भाऊ भयणीनो, आविलाची सांतेरेज म्हणटा तुजी आशा जावं देवाक पळोवची, तुजी भिरांत जावं ताका वगडावची. तुजें दूख जावं ताच्या सांगाता तुजो एकवट जावंक ना म्हणली निराशा. तुजो संतोश जावं ताणें तुका ताचे सरशी वरयत म्हणलो बरोवसो आसूं. अशें तूं सदांच वर्त्या समाधानान जियेतलोय. देवाच्या राजाची शिकोवण आमकां धर्मार्थ लाभल्या. ती शिकोवण आमी आपणावंक आमी सोदना करूंक जाय. जेजू म्हणटा सोदा पयलें देवाचें राज, पळया देवाचें राज म्हणना. देखून जेजूची शिकोवण आमकां धर्मार्थ लाभलें आसता. त्या शिकोवणेक चडीत गुंडायेन वचूंक, शिकोवणेचो निर्द अर्थ सोदून काडून ताच्या मोगांत रावूंक, सदांच जेजूक सोदून तसो अनुभव सोडून आमच्या जिवितांत ताच्या वाटेन चलोवंक तसो सादार तसो जेजू क्रिस्त परत ह्या वेदीर उड्या आनी वायना रुपार आमचे मदें क्रूस हजर जाता आसतना आमी प्रत्येक रितीन मागून घेवया. आमेन. आयल्या तुझे समोर बापा तुझ्या पायांतळा ओपून दिवच्या आमकांच तुका या पवित्र बलिदाना घे बापा घे वडो घेवा घे आमचो वाव कानिसा भेटून दिता क्रिस्ता मसारतान बदल म्हूण पोराता घे बापा घे वडो घेवा घे आमचो वाव कानिसा भेटून दिता क्रिस्ता मसारतान बदल पोराता. भाऊ भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दे म्हूण मागात. हे तुमच्या प्रेम बलिदान आपल्या मनाकडे मनीमे आमच्या नेत्या पयसेवेच्या देवा सर्वेस कोण मागून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतां तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार म्हणून आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता थंय देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण मागतां. आमी मागतां तुज्या पुताक जेजूचें नफें. आमेन. सर्वेस पावर तुमचे सोवें आसूं. तुमच्याय सोबे आसो. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस पौराक आमच्या देवाक देहीन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस परापवित्र बापा,
सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व कळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायदे आसूं प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाकणटात तांच्या सांगात आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरां सर्वीस परतूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांव एक तकाचे उंसर्गी तुका जय जय. बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज केयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पोवची. त्याच परी जेवण दस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तेन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज केयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचें रगत पथकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेज मनशां पासोत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन पण आमी पुरगळटा तुझ्या येण्याक आमी अत्रेता तुझ्या येण्याक आमी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपण आसो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी ह्यो जिवीत आसूं उंडो आनी सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा आनी पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भावा मनीच्या कर तांकां आनी तुज्या इश्टकातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फतडीन म्हाका मोड पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां आमरे देवाचे माये संगती भगेवन तुजे तिजो पती भगेवन दरभत आनी सरकाळी तुका मागल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजूची सदांच सतना करूंक जेजूच्या अनुभवांत रावूंक जेजून शिकयल्लें मागणें सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं
तुझे राज समका येऊ तुझी कुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जाव आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतलें आमकां निवार देखणुयाचे वेतान सवस कायम कांदी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदराचे जो क्रिस्ताचे येणे बरोवशे नत्रेकतल्याक आमकां चवदारका कुलतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सराकांतांतलें वाटाय कित्याक पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमेर जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दृश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देण एकवटान सांबाळ तुजी येताना रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळे आसूं माय मग सुगुर्त जावं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची ककूत ख देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची ककूत ख देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ओ सवनसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हज्या उतरांचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका बरें मेळटलें मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन Mundo jiwit tasu sasnik jiwla bunso nowo kera rupit koso sasnik jiwit amka diusu sumya Jesu Mujaraya Yetu karzan moja patai moji tuji daya Yetu sayin moja sumya Jesu Mujaraya Yetu karzan moja patai moji tuji daya Yetu ciyin moja
प्रार्थुये. प्रतिवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी देंबे मोठचे म्हूण तुवें येवचिलें. ह्या तुज्या मोगाच्या येवजणे पासून उदिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटापलेली तुजे सडवण सगळ्या मनशाक पावय म्हूण मागता हांव. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारान जियोंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचें नांवें. सर्वेस्पावर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद करूं. वचून येया, क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे वड उपकार. दय करून बसा. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायची सकाळ मागता. गुड मॉर्निंग. आयचे मिसाचें बलिदान बटयलां मनदेक बाब आयवन डिसोजा, आमच्या पुणशेतावन परगरच्या नामान बाळूक जेजू पत्राचे संपादक ते. तांचे सांगत आसात फादर जोझफ डिसोजा, हांकां तुमचे नांवें देव बरें करूं म्हणटा. सप्टेंबराची 20 आनी 9 तारीख फाटल्या शुक्रार आमी महादेवदूत जावन आसच्या बागेवंत मिंगेल, गब्रिएल आनी रफायल हांचें फेस्त संभ्रमता. सोनवारा सान जेरोमो हाचें स्मरण आनी सोमारा दीस राखण बडव्यांचें स्मरण आनी बुधवारा दीस आसिसिसो सान फ्रांसीस हाचें स्मरण आमी आचरण करता. हेच आयतारा आमी एका नव्या म्हयन्याक पांय तेंकता आनी हो ऑक्टोबर म्हयनो रोजार मायेक समर्पण दिल्लो म्हयनो. तेर्साच्या भक्तीपणा मुखांतर मुरये संगी आमच्या सल्वसवाचें मिस्तेर नियाळोवंक आनी जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक आमकां एक आपोवणें आसा. ऑक्टोबराची 2 तारीख भारतीय पवित्र सभा राष्ट्रीय विनोवणे दीस आचरण करता आनी ह्या दिसा संदर्भी सकाळीं 8:30 तावन सांजेच्या 5 वरां पर्यंत हांगासर कॅरिस्मॅटीक मागणे विधी मांडून हाडल्या. मनदीक बाब जॉर्ज केरळा तावन आनी बाब क्लिफर्ड फर्नांडीस ही मागणे विधी सोलोवन व्हरतले. गांधी जयंती दीस रजेचो दीस जाल्ल्यान तुमी ह्या कॅरिस्मॅटीक रितीरेंत भाग घेवचें म्हणून आमी विनंती करता. हांगासर आल्तारी मुखार तुमी एक इमाज पळयतात आनी ती इमाज सा मॅक्सिमिलियन कोल्बेची. आनी मॅक्सिमिलियन कोल्बे कैद्यांचे सेवेचो पात्रोन, पेट्रन सेंट ऑफ प्रिझन मिनिस्ट्री इंडिया. आनी मंगळुरांत हाचें एक घटक आसा, एक युनीट आसा आनी तें आयच्या दिसा 20 आनी 4 वर्सां संपोवन जुबलेवाच्या वर्साक पांय तेंकता. आनी ह्या जुबलेवाच्या वर्साचें अधिकृत उक्तावण 10:30 मिसार जातलें. अदीक मनदीक दोतोर लुईस पॉल सोजो मंगळूर दिएसीसचे निवृत्त गवळी बाप ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन आसतले. ऑक्टोबराच्या 23 तावन 25 तारीखे म्हणसर हांगासर कॅरिस्मॅटीक रितीर मांडून हाडल्या. कर्मलित याजक आनी ब्रदर प्रकाश डिसोजा ही रितीर सोलोवन व्हरतात. सडताव रितीर म्हणटना तातूंत कुमसार, मागीर कुटामो आनी पातक असले विशयाचेर नियाळ आसता. पूण हांगासर ह्या वर्सा आमी एक विशेश रितीन ही रितीर मांडून हाडल्या की सांपावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्राचेर आमी ही आख्खी रितीर मांडून हाडल्या. म्हणटना ही रितीर मोग जातना हें पत्र आमी शिकलेले बरी जाता. त्या देखून परत्यान तुमकां उगडासाक हाडटा. हें पत्र तुमी घरा वाचून ह्या रितीरेक तयारी करची. ऑक्टोबराच्या 23 तावन 25, 23rd to 25th. मंगळूर युनिवर्सिटींत कोंकणी भाशेंत MA सनद जोडूंक अवकाश आसा. ह्या विशीं सडीत विवर नोटीस बोर्डार आसा. येवच्या ब्रेस्तारा आमी हांगासर जेजूचें ल्हान फुलू लिसियाचें सांत तेरेज हाचें फेस्त आचरण करता. हे एक विशेश फेस्त आनी विशेष आचरण कित्याक म्हळ्यार ती जल्मून ह्या वर्साक 150 वर्सां सोंपतात, 150th इयर. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर दिंबी मोडया.
प्रागच्या बळका जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावन सोमचो संतोष म्हणटा स्वामी जेजू मनशांचो इश्ट जावची येलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हळें नांव ताका नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू पवित्र बाळपणांत हांव मनशाक तुज्या सर गरजांनी प्रागसो तुजो बळक म्हणटा तितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता भाऊ भयणीनो आमच्यो सरकरचो आमची मागणी त्या सावां विनवण्यो जेजू बाळका मुखार दवरया थंय त्या सावांक घेवन आमी हांगासर आयल्या हांगासरी जायत्यांनी तांच्या त्या सावां पासोत मागोवंक सांगलां जो कोण कश्टार आसात पिडेंत आसात जो कोणी आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां सर्वांक जेजू बाळका मुखार समर्पया तोच तांचे कश्ट हाळो करूंक जेणी एक सवकासाय दिवं सांगाता मागया ए बगेबोन जेजू बाळका तुझी सर पदवी जपी तरान बाकी केली असता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आय तुज्या अभ्यासावणी बर आमेन आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं सोदीस परतो ग्रास आजम कांदी आनी आमी आमची कलाम सुता तशी आमची पदकां मदूस आनी आमकां जाल्लें पळोवन येता पूण वैट्यांतल्यान आमकां निवार नमान मुरे कृपेन बुलले सुमी तुजे सांगाता स्नेह भितर तूं सुदैव आनी स्तेवें फळ तुजे कुशीचें जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मुरे कृपेन बुलले सुमी तुजे सांगाता स्नेह भितर तूं सुदैव आनी स्तेवें फळ तुजे कुशीचें जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मुरे कृपेन बुलले सुमी तुजे सांगाता स्नेह भितर तूं सुदैव आनी स्तेवें फळ तुजे कुशीचें जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालणे आमचे जेजू बाळकाक मागणें सांगता म्हणया ए अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार कळसांचेर काकुळती दिश्ट घाल म्हूण तुमी सरपडून मागता इतल्या बेरमोतीन बरयले मोवाळ काळीस इतल्या म्हाका सर कश्ट आनी निराश पावन तुजी कुमक आनी बुसावन आमकां धाड बापा आनी आमी तुका वर्णुच्या सदा सर्वता आमेन म्हणून रबून जेजू बाळकान आमचे वयर वतुल्या सर्व कृपे देण्या मात कार्यांक जपांक अर्गां दिव्या सांगाता म्हणया ए बोदार बाळोक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दाय केले देवडा उपकारा खातीर आमच्या अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुळती आमी वर्णयतल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पतींनी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजापाचें म्हाजी मरिपात तुजी भोग सगळ्यांनी विस्तारून दी सगळो तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली एक मजत जोडून दीत सरस्वती आनी महिमा सावन बाळका जेजू आमेन आशीर्वाद स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाटवरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो राव आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं सो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे जेत आनी रास करता ससनाच्या ससना आमेन प्रगाच्या जेजू बाळका मा करता
लागी आनी पुजता सगळी सगळ्या महिमामी तुझी वनिता तुझी बरीची येवकार मागता जिसू बाळकाम करा विज्ञान मारांतले तूं सांबाळ माया मोगाची येव दी कुरपेचे बेसांव दी आमकां कुरपेचे बेसांव जिसू बाळकाम करा विज्ञान वारांतले तूं सांबाळ माया मोगाची येव दी कुरपेचे बेसांव दी आमकां कुरपेचे बेसांव मुखार पुत्रा सुवे हांव क्वाड बरी आशिर्वादी आमकां घेवन कुर्साचे कुरन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र